हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तुमकां समेस्तांक बरो येवकार मागता. आज शुक्राराचो दीस आनी ऑक्टोबराची 11 तारीख. आज तर थोडो वेळ देवाच्या उतराचो नियाळ करूंक आमी देवाची कुमक आनी जसाय मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां सांगता लुकाचो वांजेल 11 अध्याय वाक्य 15 तावन 20 आनी 6 वाक्या. लूक चॅप्टर 11 वर्सेस 15 to 26. पूण तांचे मदले थोडे म्हणाले, देंवसाराच्या मुखी बेलजेबुलाच्या शातेन तो देंवसार सोडयता. हेर थोडे ताची परीक्षा पळोवचे खातीर तांणी सर्गीन तावन एक खुना करून दाखयचें म्हणटाले. पूण जेजू तांची चिन्नां जाणा जावन तांकां सांगी लागलो, अंतर झुजांत वांटे फांटे जाल्लें खंयचेंय राज्य विबाड जायनासतना रावना. तशेंच घरा भितरच वांटे फांटे जाल्लें घराणें देसवाड जायनासतना उरना. तेच परी सैतानाच्याच पक्षाचे एकामेका उपरार्थी जाल्यार ताचें राज्य उरचें कशें. हांव बेलजेबुलाच्या शातेन देंवसार धांवडायतां जाल्यार तुमचेच कोणाच्या पदवेन धांवडायतात. अशें तांणीच तुमकां अपराधी म्हूण काडलेलें बरें जालें. पूण देवाच्या पदवेन हांव देंवसार धांवडायतां जाल्यार दुबाविनें देवाचें राज तुमचें थंय येवन जालां. आज हें उतर आज आमकां जेजू दिता. जेजूची परीक्षा करची, जेजूक किणचें, जेजूची सकत देवा धांवन येताली आनी हें म्हणटा देंवसारा धांवन येता म्हणून. देखून देवाच्या पदवेन जेजू देंवसाराचेर अधिकार दाखयता आनी देंवसाराचें राज ह्या संवसारांत नाश करून उडयता. देखून आज आमी समजून खाणगेचे. देखून आज आमी पळया, अंतर्जुजांत वांटे फांटे जाल्ले खंयचेय राज विबाड जायनासतना रावना. आज पळयता आमी कितल्या राष्ट्रांनी भितर तांचे भितर झूज चलती आसा, जायते कडेन चलता. तुमी पळयवियत जायती राष्ट्रां. सुडान आसा, आर्मेनिया आसा, आनी इराक आसा. इराका भितर झूज चलती आसा. असली पुरां झुजां जायते कडेन चलती आसात. देखून तांचे राज देसवाड जाता म्हणटा. तशेंच आमच्या कुटुंबांनी पळया. देखून जेजू हांगा क्लियर सांगता, जशे घरा भितरच वांटे फांटे जाल्लें घरानय देसवाड जायनासतना रावना. आज आमी पळयता जायतीं कुटुंबां वांटे फांटे जाती आसात. बऱ्यान वांटे फांटे केल्यार कांय प्रॉब्लेम ना, मोगान केल्यार प्रॉब्लेम ना. हे कोर्टाक वचून केजी घालून एकामेका दुस्मानगाय दवरून एकामेका उलयनासतना रागान हंकारान गर्वान भरून एकाच आवयच्या गर्भांतावन आयलेलीं भुरगीं आज झुजतात. कित्या खातीर? आस्त बदके खातीर, ह्या आनी कितें ग्रेस्तकाये खातीर, ह्या भांगरा खातीर. अल्यो संगती आज आमी पळयता ह्या समाजीत. थोडी तरी आमच्या कुटुंबांत अशें जाता जावंक पुरो. पूण हे कुटुंब कितें जाता पळया, देसवाड जाता म्हणटा पवित्र पुस्तकांत. जेजू सांगता देसवाड जाता हली कुटुंबां. देखून आमी समजून काडूंक जाय. आयच्या दिसा हो संदेश आमच्या कुटुंबा खातीर आमी काण घेवया. आमची कुटुंबां कितेंय आसा जाल्यार वय खंडीत जावन आवय बाबेची इल्ली आस्त बदीक आसल्यार खंडीत भुरग्यां थंय वांटे जातात, वांटे करी येता म्हणटा. पूण ओके, बऱ्यान तें करी येत न्ही. झुजवून एकामेका द्वेश दवरून एकामेका कोर्टांनी केजी घालून आनी कितें करून देसवाड करून आमची कुटुंबांत देसवाड करून एकत आवयच्या गर्भांतावन आयलेलीं भुरगीं ती एकामेका उलयनासतना एकामेका रागान एकामेका द्वेशान एकामेका आवेशान भरून अली पुरा डिसिशनां काण घेतना अली पुरा स्टेप्स काण घेवन मुखार वता आसतना सगळें कुटुंबांत देसवाड जायना गे. तर आज आमी समजून काण घेवचें. आमची कुटुंबां कितेंय आसा जाल्यार आमी राजसंधान करयेत. आमकां जाय जाल्ले वडील आसात, आमकां जाय जाल्ले बरे मनीस आसात. जर तुमचे तावन कोणाक एंट्री जायचें म्हणना, तुमीन तेका कुटुंबांत उलोवन सारकें करयेत. पूण एकेदाला तें जायना जाल्यारय आमकां जाय जाल्ले वडील आसात, आमकां जाय जाल्ले मनीस आसात. तांकां काणी घेवन कॉम्प्रोमायज करयेत, मोगान करयेत. त्या दाळा आमचें कुटुंब शाबीतायेन उरता. देवाचें आशिर्वादाय त्या कुटुंबांत येता. तें देसवाड जावन वचना. मुखार सांगता पळया, एक मनशाक लागलो देंवसार तेजे भितर भायर गेल्या उपरांत तो आसरो सोदीत अरण्यान भोंवता. पूण थंय ताका आसरो मेळना जायत बी जाल्यार हांव भायरच्यान आयिल्ल्या म्हज्या घराच फाटी वेता म्हणटा. अशें फाटी येताच तें घर जन्न नितळ दवरलेलो तो पळयता. तितल्यार ते भायर
तो भायर वयता आनी आपल्या की चड नसत्या 7 देंवसारांक हाडून येता, ते सर्व भितर सरून आपलें ठाणें करतात. अशें त्या मनशाची निमाणी गत पयलेंच्या प्रास चड फास्ट जाता. देखून आमी समजत आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या घरांनी मागणें सुखोवणो जावं, आमच्या घरांनी बायबल नियाळ करचो सुखोवणो जावं, आमच्या घरांनी देवाची स्तुती सुखोवणो जावं. जर आमी मागणें आयचें मागणें आज करना फाल्यां करता म्हळ्यार देंवचार तें एंट्री जाता आमच्या कुटुंबांत, आमच्या घरांत एंट्री जाता. देखून आमी समजून एकच एक दीस मागण्यांत कॉम्प्रोमायज करनाकात, एकच एक दीस मागणें फाटीं घालिनाकात. आज म्हाका पुरो जालां फाल्यां करता म्हळ्यार जायना तें देंवचार एंट्री जातात ते. देखून आमचें घर सदांच जन्न नितळ दवरलें जायचें. खंयचेच देवाक मानवनांतल्यो संगती आमच्या घरांत आसूंक नजो. कितेंत देवाक मानवनांतल्या संगती विशयांत आमी आमच्या घरांत दवरून तें वायट करूं नजो. देखून आमची कुटुंबां मागण्याची कुटुंबां जायचे, आमची कुटुंबां पवित्र जायचे, आमची कुटुंबां देवाच्या राजा खातीर वावर करचें जायचें आनी हेरांक बरें करचें जायचें. समाजांत आमी बरें करूंक, फिरगजेंत वाड्यांत आमच्या कुटुंबांत बरें करूंक कितलेय अवकाश म्हाका आनी तुका मेळटात. आमच्या पांयां तळा हान्न घालता एके पटीन देव, पूण आमी दांटून उडयता गे आज. देवाच्या कामांत आमी वांटिली जायचे, आमच्या कुटुंबा खातीर खंडीत जावन आमचें कुटुंब बरें जायचें, आमचीं भुरगीं बरीं जायचीं म्हणून हर एकल्या आमकां आशा आसा. जर आशा ती निराशा जावची नाका, ती आशा खंडीत जावन आमी ताचे खातीर मागचें. देखून आमच्या घरांत सदांनीच मागणें आसूं दी. देंवचाराक अवकाशत दिनाकात, घरांत पियोवण्याक अवकाशत दिनाकात, खंयचेच वायट कितें झगडी कितेंच आमच्या घरा तुमच्या घरा भितर तुमी करनाकात. कित्याक घोव बायलां एकामेकां झुकतात जाल्यार एकामेकां झगडें करतात जाल्यार खंडीत तांच्या मदें सैतान येवन रावला म्हणून अर्थ. कित्याक हर एक झगडी, हर एक राग, हर एक मसोर, हर एक वायट खोटेपण देंवचारांतून येता. हें पुरा देवातावन येना. देव आमकां आशिर्वादीत करूंक आशेता. आयच्या दिसा आमी समजून काण घेवया. जर आमी देवाच्या सांगात आसांव जाल्यार आमी खंडीत जावन आमी देंवचाराक इडें दिवचें नाका. देवाचें उतर सांगता तुमी देंवचाराक इडेंच दिनाकात म्हणून. देखून सकाळीं तावन कांय झगडें जाल्यार काळोख पडच्या पयल्यान तुमी राजी जाया म्हूण सांगता. एकामेका संबंद बरो करा, कुटुंबान संबंद बरो करा. हर एक भाव भयणीचो संबंद बरो जावं दी, हर एक कुटुंबाचो संबंद बरो जावं दी. आमी खंडीत जावन आमी कोणाचेर कितेंच वायट करूंक वचचें नाका. बगार आमच्या कुटुंबाच्या खंयच्याय सांदो जर आमचे कडेन रागार आसा, आमचे विरोध आसा, तांचे खातीर मागया. तांचे खातीर मागून खंडीत हर एकले आमी एक जावचे परी देव आमकां आशिर्वादीत करतलो. आनी आयच्या दिसा वत संदेश जेजून म्हाका आनी तुमकां दिनसो. जेजू बापाच्या सक्तीन अजापाने अद्भुतां करतलो. बापाचे सकत ताचे ते आसल्या वरवीं देंवचाराचेर ताणें जैत व्हेलें आनी ह्या संवसारांत पिडेस्तांक बरें केलें, देंवचार धांवडायले आनी खोडकारांक बरें केलें आनी प्रत्येक जाण मेल्ल्यान जिवंत उठयलें. तर आज तित्त देवाची सकत म्हजें तें आनी तुजें तें आसा. म्हाका आनी तुका तित्त सकत आमी काण गेल्ल्या बौद्धिज्म मारिफात आमकां ती मेळ्ळ्या आनी ती आमी वगडोवची नाका. देखून ती पदवी कितें देवान म्हाका आनी तुका दिल्या ती सगळी आमी स्विकार करया आनी आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान येवं दी म्हणून मागया. आनी तेंच शांती समाधान आमच्या कुटुंबांत रावो दी. कित्याक आमचें कुटुंब वांटे फांटे जाल्लें आमकां नाका खंडीत जावन आमकां तें सांगता दवरलेलें देवाक जाय, आमकांय जाय. देखून आज तावन आमी वावर करया, आमी प्रयत्न करया. खंयच्या कुटुंबांनी आमी एकामेका झुजां आसा जाल्यार, झगडीं आसा जाल्यार आमी खंडीत जावन ती सांडया. कितेंय आमकां वांटे करूंक जाय जाल्यार आमी राज्य संधान मारिफात करया. कोर्टांत केजी आसल्यार पाटीं काडा, राज्य संधान करया. कित्याक हो संदेश आमी जेजून म्हाका आनी तुका दिल्लो. एक तशेंच घरा भितरच वांटे फाटें जाल्लें घरांनी देसवाड जायनासतना रावना. हें उतार आज आमच्या मतीन दवरया आनी आमची कुटुंबां आशिर्वादीत जाल्लीं जावं दी. मागणें आमी चडया आमच्या कुटुंबांत आनी सर वायट संवयो कितें आसल्यार आमच्या घरांत ते भायर काडया आनी देवाची दराळ आशिर्वादां आज आमी जोन काण घेवया. आज खातीर आमी वावर करया. तर आमी सांगता जेजू कडेन मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आमेन. नमान मरिय कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगाता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जीव कशें जेजो भगवंती मरिय देवाच्या माया मा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता. आज खंडीत जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पिल्लो दीस शुक्रारचो दीस सगळ्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. खंडीतीन दराळ आशिर्वादां आमच्या कुटुंबाचेर जोन करून घेवया. थँक्यू. देव बरें करूं.